Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. I Savio De Silva हाणे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीचो प्रेसिडेंट म्हणून चार्ज घेतली. तशेंच ताणें सांगलां आपण जाता ते भाशेन काँग्रेस साउथ गोवा तशेंच गोंयांत स्ट्रॉंग करूंक पावतलो म्हणून. म्हजो इश्ट बाब मोरेनो तशेंच कॅप्टन विरियाटो, आमचे महिला फ्रंटलाचे अध्यक्ष मॅडम बिनाजी, आमचे दोन ZP कुर्तोरी आणि म्हाका दिसता वेळी, तशेंच हांगा सगळे हाजीर आशिल्ले काँग्रेस मोगी, काँग्रेस वर्कर्स सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार. म्हाका दिसता रिजल्ट जालो आनी कळून आयलें की 67% गोंयच्या जनतेक खंय तरी चेंज जाय आशिल्लो. दे वॉन्टेड अ चेंज. पीपल ऑफ गोवा वॉन्टेड अ चेंज दीस टायम. पूण जेन्ना रिजल्ट जावन जेन्ना नवें सरकार जालें, आतां आमी सगळी कडेन भोंवतात, लोकांक मेळटात, सो म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक कळून आयलां की तांणी एक चूक केली म्हणून. कित्याक स्प्लीट ऑफ वोट जाले, 67% आसा ते कन्सॉलिडेट जालें ना, आनी जे लोकांचो एम आशिल्लो की कितें तरी चेंज करया तें खंय तरी फेल जालें आनी परत हो BJP सरकार सत्तेर आयलो. आमचो न्यूली अपॉयंटेड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट बाब सावियो मार्जिनल मतांनी ते पडले थंय. ताका वेरियस कारणां आसात, तातूंत आमी या नाका. आमचें इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन आमी केलां. म्हाका दिसता तांच्या मुखार एक मोठी चॅलेंज आसा एंड आय एम शुअर ते एक धडाडीचे लिडर. तांणी सरपंच म्हणून सुद्दां थंय काम केल्लें आसा. लोकांचे मुद्दे ते घेवन सदांच येतात. ह्या फावट तांणी कॅन्डिडेट म्हणून सुद्दां थंय आपलो फूल एफर्ट लायिल्लो, पण ड्यू टू सम ऑर दी अदर रिजन आय थिंक वी कुडंट पूल दॅट सीट. नॉट ओन्ली दॅट, आय मीन साउथ गोवा खुबशे अशे सीट, तो मागीर कुडचडेचो आसूं, कोर्ताली आसूं किंवा दाबोली आसूं, आय थिंक एफर्ट्स आमचे किंवा लोकांक समज जर आमी कन्विन्स करपाक पाविल्ले की स्प्लीट वोट जाले जाल्यार BJPक चान्स पडटलो, आय थिंक ते आमी फेल जाले अशें म्हाका दिसता. बट ऑफकोर्स फर्स्ट टायम काँग्रेस पक्षान म्हाका दिसता खंयचोय रिजल्ट जावन वो ड्रास्टीक जो स्टेप घेतला, आय मीन टू रिवॅम्प आनी टू चेंज द एंटायर PCC including both DCCs. I mean, I am very grateful and thankful to the party president Srimati Sonia Gandhi ji की ताणी आमचेर एक विश्वास दवरला की ही पार्टी, I mean in terms of organizational building, that we will do something good. And I am pretty sure that with my working president, both the DCCs and the newly appointed LOP, I mean we will try to build the organization of this party. कित्याक 2024 लोकसभा इलेक्शन येता आनी जे असेंब्ली इलेक्शन आसा ते 2027 येतले. पूण सदांच खंय तरी जशें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन लागीं येता तेन्ना 6 म्हयन्या पयलीं ते येवन आपलो कारभार चालू करतात. पूण एक ह्या फावट हांव एश्युरन्स दिवपाक सोदतां की काँग्रेस पक्ष ह्या फावट आपली रणनीती दुसरी आसतली. आय मीन आमी ऑलरेडी 2027 आनी 2024 म्हणजे लोकसभा इलेक्शन येता ताजी तयारेक आमी लागल्या. आनी ते म्हणल्यार जो आमी एक प्रोग्राम सद्या चालू आसा आमचो चेतना यात्रा. आय मीन एक लोकांक एक उर्बा हाडपाचो कार्यक्रम, लोकांक एक मोटिवेट करपाचो कार्यक्रम. चडशे मतदारसंघ आमी कंप्लीट केल्या आनी एक 2 दिसां आमचो तो प्रोग्राम उरला. पूण जे मतदारसंघान आमी गेले आनी ज्या मतदारसंघाचे कार्यकर्ते, वर्कर्स, सिंपथायझर्स जेन्ना आमी तांकां मेळ्ळे, आय मीन तो तांचे जे कॉन्फिडन्स आनी तांची एक्चुअली मोटिवेशन पळोवन आमकां उर्बा आयल्या. सद्या आमचे जशें हांवें सांगलें की इलेक्शन जिखतलो जाल्यार आय फील दॅट ऑर्गनायजेशन हॅज टू बी स्ट्रॉंग. आय मीन केडर बेस्ड पार्टी ऑर्गनायजेशन हॅज टू बी देर. कॅन्डिडेट ताका अजून टायम आसा, अजून 2 वर्सां आसा. ऑफकोर्स with consultation with all the leaders, all the 20 blocks of South Goa, and of course High Command, that we will tell you later. But prima facie I think
ग्रासरूट लेवल रायट फ्रॉम बूथ मॅनेजमेंट बूथ कमिटीज ते बिल्ड करपाचो आमचो प्रोग्राम. आय मीन दॅट इज आवर मेन फोकस इन फर्स्ट 1 year. आय थिंक वी नीड टू बिल्ड दॅट कनेक्ट बिटवीन आवर वोटर्स अँड आवर पार्टी. आणि ऑफकोर्स इन ड्यू टायम यू विल कम टू नो. ज्यो काही घडामोडी घडल्या आफ्टर इलेक्शन तातूंतले काही तुमचे सिनियर मोस्ट लिडर दुखले अशें दिसता, हडताले अशें दिसता. हाव यू रिव्यू देम, हाव यू कनेक्ट विथ देम? ना तशें कांय ना. इनफॅक्ट 2 दीस पयलीं वी हॅड अ CLP मिटींग. आय मीन जिग्नेश मेवानी जाका ह्या BJP सरकारान जेन्ना अरेस्ट केलो, आय मीन वी हॅव टेकन अ प्रेस कॉन्फरन्स, वी हॅव टेकन अ अर्जंट CLP मिटींग आणि that time all our senior leaders were there. आज कितें दुसरे कारणां लागून they couldn't reach. One has a court case, some other leader, some ताचो close, somebody has passed away, so they couldn't reach. That doesn't mean that senior leaders are not there. Of course I have said that without their guidance and without their support, आमचे भितर जी energy आसा that has to be put in a right direction. So of course they are there, their guidance is there, and they are there with us. There's no there's no need to make any speculations. पूण खंय तरी आमी कार्यकर्ते किंवा इन टर्म्स ऑफ ऑर्गनायझेशन आमी खंय तरी फाटल्यान पडटाले. दॅट इज वाय वी कुडंट पुल द नंबर्स. एंड आय एम शुअर एंड आय एम होपफुल विथ दीस न्यू यंग टीम वी विल बी एबल टू रिबिल्ड अ पार्टी. ऑफकोर्स वेन आय से न्यू यंग डजंट मीन की आमी कित्याक एक रॉंग मिस इंटरप्रिटेशन चालू आसा. रुमर्स लोक स्प्रेड करतात. कित्याक हांव सदां जेन्ना उलयता की आज एक यूथ एक नव्या पिढीक जेन्ना हे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या, डजंट मीन दॅट जे सिनियर आमचे लिडर्स सिनियर कार्यकर्त्या हांकां खंय तरी सायडलायन जातले. कित्याक आमच्या भितर एनर्जी आसा. पूण समज जर तर हे पार्टीचें काम इन टर्म्स ऑफ ऑर्गनायझेशनल बिल्डींग मुखार व्हरतले जाल्यार ताका एक्सपिरियन्स आनी गायडन्स जाय. आनी म्हाका दिसता ते with these senior leaders, senior कार्यकर्तास जे सिनियर मेंबर्स आसात पार्टीचे इतल्या वर्सांत आनी हे पार्टीचे फावंडेशन जे स्ट्रॉंग केलां, ऑफकोर्स तांचे गायडन्स आनी सजेशन्स आमकां जाय. सो तांकांय तितलो इक्वली रिस्पेक्ट आनी मान दितले आमी. आनी विथ देअर गायडन्स एंड सपोर्ट वी वील टेक दीस प्रोजेक्ट ऑफ रिबिल्डिंग द ऑर्गनायझेशन वील टेक इट फॉरवर्ड. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक बाब सावियोन आज हँडओवर घेतला आणि ही स्टार्टिंग ताजे डिस्ट्रिक्ट आय मीन फूल साऊथ गोवाचे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज वर्क फ्रॉम दिस ऑफिस. सो आय विश हिम गुड लक and would like to congratulate him for being nominated as the South Goa District President. As GPCC, I mean both myself and my working president, जे कितें ताका सपोर्ट जाय पडटलो, जे कितें ताका गायडन्स जाय पडटले ते आमी सगळे ताका दितले. वी हॅव स्पोकन, देर इज लॉट ऑफ प्लॅन्स वीच वी वॉन्ट टू वीच हॅज टू बी एक्झिक्युटेड बिकॉज 2024 लोकसभा इलेक्शन जे येता ताजी तयारी म्हाका दिसता आतां पासून चालू जावपाक जाय. वी शूड नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. ऑलमोस्ट 2 वर्सां उरल्या आनी लोकां मेरेन पावप, आय मीन लोकां कडेन कनेक्ट वाडोवप फूल साऊथ गोवा तशें नॉर्थ गोवा, हें आमी त्या चेतना यात्रा प्रोग्रामान करतात. लेट मी थँक द प्रेसिडेंट आमचो बाब अमित पटकर, a young dynamic leader which Congress party has given. तशेंच आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट बाब युरी आलेमांव, MLA ऑफ कुंकोलीं कॉन्स्टिट्युएन्सी. तशेंच CLP लीडर बाब मायकल लोबो. ही जी आज चेतना यात्रा चालू आसा, इट इज टू अवेअर वर्कर्स आर सिंपथायझर जे आमकां जायते जाण दुखले आसा, ते पार्टी सोडून गेल्ले. वी हॅव मेट दॅम डाय हार्ड काँग्रेस वर्कर्स. We are building the party. Rebuilding means we have told them, we have been to a lot of, like yesterday we had gone to Marmangoa. The response was really good. Mostly it was women. Zaityo Mahila Bailo, Zaityo Toshets youth. That is what we are interacting with the people who, mainly are workers. So we want to get an organization in place where from the booth level come.
this is what we are explaining to people, I mean workers in every concept we have been. So we are trying to get that together before 2024. So we are going to fight. So we are going to make a booth level committees, organization strong. That's how we can fight these elections. Without the organization we can't. So we will do our best with the young team, and especially with the blessings from our senior leaders also. There are a lot of like MK Sheikh. So we will be taking advice from everyone. And even these workers who are, I would like to thank everyone who's been here, who's been constantly worked for the Congress party. And I'm sure they will be there with the Congress party for the next elections. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान सावेडेस.